तुमच्या काळजांनी आनी चिंतनांनी कितें म्हणून उप्रासलेलें आसा तें तुमीच जाणात. एक म्हणगे आमी खूब फाटी अशें म्हणटा, देव तुका खास लायतलो. देव खास लायना, पातोक लायता. देव आमी स्तोत्रान म्हणलेलें आसा, कोणवाळो आनी माय मोगाचो सोंसणीकायेचो. देव आपणाक कांय वायट करिना, तो आपल्याचो मोग करता. जशे भशेन आमी सगळीं जाणां आमचे कुडीक कितेंय तरी जालें, आमी त्या जाग्याचो परामर्श करता, हें मनांत हाडया. पूण आमचें तर चिंतप देवा बरोबर ना जाल्यार आमचें चिंतप वायट आसतलें आनी आमकांच आमी वायट करतले. आनी आमी समजता की देवय तसोच करता म्हणून. आमी देवाक समजोंक ना, कित्याक आमी आमकांच समजोंक ना. आमी कोण पळय ती? आमी देवाची भुरगीं. देवा सारकी आमी दुसऱ्यांक बरीं जावंक जाय. आनी आमी चुकी करता तेन्ना आमी आमकांय भोगसूंक आमचें कितें जालां पळय तें समजून घेवंक जाय. म्हणटच आमची चिंतनां कशीं आसा थंयसर आमी आमचें मन लावंक जाय. आनी हाका लागून हांवें तुमकां सदांच म्हणलां आनी म्हणत आसतलो, आमची चिंतनां कसलीय जावं ती बरी वायट पोजडी कितेंय जावं, चिंतनां ती चिंतनां जेजूच्या नांवान भायर काडया. जेजू 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 म्हणून ती आसात चिंतनां, पूण जेजू म्हणपाचें. कित्याक हे परी ती चिंतनां आमी जेजूच्या ताब्यांत करता. ती तो तुजे सरशी दरशी ती तुका फाफसून उडयतली. आनी मागीर आमी कासावीस जाता, आमी वयर सकयल जाता. आनी हाका लागून मागीर आमी ती दामून दवरता. दामून दवरलें की मागीर आमी डिप्रेशनान वता. म्हणटच हाका लागून ती जेजू सगळें दर्शात तर तो रोखडीच ती पुसून काडटा. कित्याक तो आमचे पासत मेलोलो आसा. हें पातोक आमचे सरशिलें पयस करच्या पळयात कितलो तो चुचुता बापूय. हे भाशेन देव आमकां चुचुता. जेन्ना आमी पातोक करता तेन्ना आमकांच आमी घायल करता. आमचे दोळे उक्ते करून पळोवया कितें जाता पळय तें. तर पातकाचो परिणाम जालो की ना, मागीर आमी तरी ताचेशी वळोंक जाय. आमी कितें करता, पातक आमच्यान सावरांक जायना म्हणत मागीर आमी बेबदिकायेन हें तें करूंक लागता. आनीकूय आमचें जिवीत वगडायता आनी दुसऱ्यांचें कुटुंबाचें अशें जाता आमचें. पूण अशें जावच्याक आमी कोणीय तरी आमचें जिवीत बरे भाशेन जिवंक लागत जाल्यार ती प्रत्येक जाणा आख्ख्या ह्या जोम्याक वखद कशी जातली. कित्याक पवित्र पुस्तकान कितलेंचशें आमकां सांगलेलें आसा तें मनांत हाडया. जेन्ना सोदोम आनी गोमोरा मदें थंयचो थोडो तरी लोक आसलोलो जाल्यार तूं तांकां वाटयतलोय म्हूण अब्राहाम विचारता. आनी तो म्हणटा वय. आनी एकलो पर्यंत आसलो जाल्यार वय म्हणटा. तर आमी एक जाण पर्यंत देवाच्या एकवटान रावत तर ती दुसऱ्यांक सगळ्यांक सुटका सोडून हाडटा. जशे भशेन जेजून आमचे पासत आपलें जिवीत वारोवन बापायची येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सारलें, ते भाशेन ताणें आमकांच न्हय आख्ख्या मनशाकुळाक ताणें सुटका सोडवून दिलेली आसा. ताच्या एकवटान तर आमी रावत आनी सगळें सोंसीत आनी भोगीत जाल्यार आमी ताच्या वावरान आयज भाग घेतल्या आनी दुसऱ्यांक सुटका सोडवून मेळटली. कितलीं जाणां तुमी घरांत हे भाशेन जियेतात. एकलें कोण आपलें मागणें करता पूण दुसरी तांचे जोवतात. कित्याक हें देंवचाराचें. देंवचाराक नाका बरें केलेलें आमी जेजू सोडशिल्लीं पयस गेलेलीं जाय. देवा सोडशिल्लीं पयस गेली. देंवचार तेंच करता न्हय. कित्याक म्हणून तो स्वर्गांतल्यान संवसारान म्हणजे शेवटून पडलो हाकाच लागून. कित्याक देवाची येवजणी पडून ताका जिवंक नाकासलें. आनी आमी तेच भाशेन करता. तर म्हजे भयणीनो आनी भावांनो, हें सगळें आमी जाणो.
पूण तें पाळूंक आमी तोकस घेवंक जाय. आनी हांव जेजून सांगलां तेंच सांगता. पळयात, देव सगल्याक आसा. देवा सोबें जियेता भोंवता आनी आसा. आनी तो आमकां आपल्या ह्या संवसारांत हाडटा ताका ओळखून ताचे पवित्रपणान जिवंक. आनी हे भाशेन संवसारांत स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावंक आमी सदांच हें मागणें करता. पूण तें आमी शिंतिदान करिना. ही सगळीं चिंतनां आमच्या मनांत दवरया. कित्याक आमकां जें पळय देवाच्या उतरान सांगलेलें आसा तें सारकें पूर्ण. त्या प्रमाणे आमी जिवंक आमच्यान जायना, पूण देव जो आमचे सोबे आसा, जेजू जो आमचे भितर आसा ताच्यान जाता. आनी ताचे सोबे आमकां हो भाग मेळ्ळलो आसा. त्याचे कुडीचे आमी सांदे. तो ताका एकवटान रावंक जाय. ताणें सांगलां म्हजे सोबेन रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबेन रिगून रावता. हें म्हाका पटलेलें आसा. हें देवाचें उतर तुमकांय पडटा. तो कशे भाशेन रावंक जाय सुस्कारांत. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना देव आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यान ह्या तिनूय भागांनी तो आमचे सोबें भरोन येता. आनी आमचे भितर आहा तितलें जेजू सोबें आसा. बरें वायट कितें चोत्ता तितलें आहा. सगळे आमच्यो आठवणी सगळे ताच्या नांवांत भायर काडया. जेजू 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 म्हणून सगळे पिळूसर सुस्कार ताच्या नांवांत भायर काडया. आनी तुमी कितें पळयतल्यात, रोखडेंच आमचें जिवीत ताच्या जिवितान भरोन येतलें. दुसऱ्या सुस्कारान जेन्ना आमी सुस्कार घेता, जशे भाशेन आणयेंत उदक घालता तें उदक नवें उदक. बाकीचें सगळें साफ जालें की ना मागीर तें उदक तशेंच नितळ आसता. तेच परी आमचें जिवीत जेजू सोबें नितळ आसतलें. आनी हे भाशेन न्हिदोंक गेलें की ना जें थाऱ्यार हाडूंक ना तें आपूण तो हाडटलो. कित्याक आमी ताचे सांदे. तो आमकां बरे भशेन घडून हाडटलो. आनी 4, 5, 6 वरां हे भाशेन सारली आमी नवी रोचना. सकाळीं उठ्ठा तेन्ना आमी रातीक गेल्ली न्हिदोंक तशी न्हय. आतां नवी रोचना आमी जेजू सोबें ताका एकवटान नवें जिवीत त्या दिसाचें स्टार्ट करुया. आनी खूब अणभव आमकां मेळटले. ज्या प्रमाणे आमी आमचेर न्हय ही सगळीं चिंतनां भावना दुसऱ्यांची चाल जेजू सोबें धरून आनी ती आमचे सोबें कितें उत्पन्न करतात तेंय जेजू सोबें धरून आमी अदीक आनी अदीक ताच्या पवित्रपणांत भाग घेवन शांतीन, संतोशान, गोठायेन, उर्बेन, काकूळटायेन आमचें जिवीत सारतलें. कित्याक आमी न्हय, आमी खरी क्रिस्तांव आतां. जेजू आमचे सोबें जियेता. आनी हे परी ताका आमी पुनर्जिवन जेजूक ह्या संवसारान जिवंत करून दवरतले. तो आसा, पूण आमचे उद्देशी अदीक तो जातलो. आनी ही कृपा आमकां ह्या दिसांनी मेळ्ळेली आसा. दर दिसा जेजू आमकां आपयता आपल्या जिवितान भाग घेवंक. तर विवेक म्हणजे डिसर्न करूंक जाय कितें जेजूचें आनी कितें जेजूचें न्हय तें करतले आमी. प्रत्येक सुस्कार आमची चिंतना भावना जेजू धरली की ना ताचो पवित्र आत्मा मागीर ही विवेक बुद्धी आमकां दितलो. आमी जाणो जातले कितें बरें कितें वायट कितें जेजूचें पळय तें आमी पत्करतले. आनी तें पत्करलें की ना तेन्ना आमी आमची आंगोण ताका कोत्तले. आनी ह्या समर्पणान तो आमचे सोबें वावुरतलो. आनी वो आमचें जिवीत पयलें आनी आमचे उद्देशीन दुसऱ्यांचें जिवीत देवाच्या ताब्यांत करून आमी ताचे सारकें जावंक जियेतले. हें भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा सगळें घडलें. सगळ्या सांतां भक्तां मदें घडलें. आनी आमचेंय सगळें घडटा तें. तर म्हज्या भयणीन आनी भावनो हें विसरो नाकात. रातची न्हिदच्या आदीं 5 मिनट जेजूच्या एकवटान सगळें तुमचे भितर आहा तितलें सोडात, ताचेर दवरात. आनी रातभर मागीर तो आमचे सोबें वावरून सकाळीं ताका 5 मिनट पयलीं एकवटान रावात. आख्खी रात मागण्यांची जातली. 24 वरां आसात न्हय. 24 वरांची तर 5 वरां आमी ते भाशेन सारली जाल्यार 20 वरां मागीर आमी जेजू सोबें सारतले. पळयतल्यात तुमी. आनी कितलो आनंद शांती गोठाय तुमकां मेळटली. सगळें थारेर हाडटलो तो. तुमी भियेनाकात. आनी कितेंय तर आमचेर कोसळ्ळें आमी केन्नाच भिवंक फावना. ताणें सांगलां आमकां हांव तुमचें सोबें सदां काल आसा संवसार सोंपो पर्यंत. तर हें भिवपाची कसलीच गरज ना. तर आमी सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन धरया, दोळे बंद करया. सुस्कार आमी घेता तेन्ना तोच आमचे सोबें
आपलें जिवीत आमचें सगळें भरून काडटा पांयाची बोट आसा तांचो तोकले मेरेन आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें सुस्कारांतल्यान भायर जेजूचेर दवरया आनी हे परी एक आनी 5 मिनट आमी घेता नितळ करच्याक त्याच प्रमाणे आमचें जिवीत जेजूच्या नांवान नितळ जावन ताच्या जिवितान आमचें जिवीत आसा तें आमी अणभवतल्या आनी हे परी ताचे शांतीन मोगान संतोशान आमचें जिवीत आयच्या दिसा सारतलें